हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी तुमका सगळं भागवत कोंकणी पुराण ग्रुपांकनी सगळ्यांकी मुरलीधरन शरण प्रभूक निशा चरण माताजीक माके अवकाश दिलेलो तुम्ही सगळ्यांनी मस्त मस्त धन्यवाद तुमगेला आशीर्वाद नाव सूर करता हंग देवस्थान अंतोनी भक्ती रिक्षान सगळा एक भजन म्हणून स्टार्ट करता ती तशी पुरुषोत्तम महिन्यात म्हाका सूर करया म्हणून म्हाका दिसलें सो एक जय राधा माधव म्हणून हांगा सूर करता जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदांश गणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आईचं टॉपिक ऐकतच नव्हे आईचे टॉपिक डीटी वर्शिप म्हणून इतलं ऑड विशेष टॉपिक आहे मस्त वास्त असं हांव कितले जाता रेलिव्हंटली सांगूक प्रयत्न करता तुमगेलो आशीर्वाद जाय आशिल्लो चुकी जाल्यार क्षम करात ती हांव प्रयत्न करता डीटी वर्शिप म्हळ्यार कसलें मूर्ती सेवा अर्च देवा पूजा करचो
सो इतलं पॉवरफुल असं इतलं महत्व असं या देवा पूज करचे म्हळ्यार की आम्या या कृष्ण एक इंटिमेट कनेक्शन कृष्णा वटू आम्ही कनेक्ट जावन संबंध रिलेशनशिप बिल्ड करूक या देवा लागी कृष्णा लागी आम्ही पूज करचे बिकॉज वेन it's the most intimate connection with Krishna because when Krishna comes in this form, he comes fully dependent. आमचेरी जी भक्तांचेरी फुल्ल डिपेंड जावन असता ती कृष्णान आमगेला घरकड आशिल्ली की देवस्थानांतू फुल्ल भक्तांचेरी डिपेंड जावन असता ती ताका ते इतलं पॉवरफुल या आणि की कृष्ण इतलं completely depend जावन आसता ताका therefore when one enters into this relationship with Krishna in this form he comes in contact with Krishna तावली कृष्णाचे मोग पडता एक प्रीती डेव्हलप जाता आणि कृष्णाचेरी एक आम्ही पूज करतना एक भाव वाढता आमगेला आणि कृष्णाक लायक कोण चंद रितीन आम्ही ड्रेस करया म्हण दिसता एक पळयतना एक देवा पूज करतना आमकां इतलो आनंद मेळटा इतलो इम्पॉर्टन्स ह्या टॉपिक डीटी वर्शीप म्हणाली. So, the worshipping the deity of the Supreme Lord automatically brings purity and satisfaction to the mind. आमगेल मन इतलं शुद्ध जाता देवा पूज करतना आणि एक आमगेला तो इतलं प्युरिटी डेव्हलप जाता पुरे वाईट पुरे नष्ट जावन एक नमुनाचे एक शांतपण जाता. Thus, it is the source of all desirable gains. आता कोणाक मेटेरियल गेन्स जावं का ती अशी देवा पायन पडटा ती म्हाका ह्यान दी म्हण मागून घेता ती आनी तांकां तें मेळटा जाल्यार तें पुरे टेम्परेरी तांकां तें गोतना आमी कल करता आमकां विंगड ह्या संवसारांतून आमी सगळीं वैकुंठांत आशिल्लीं पूण आमी कलकी सुखी आनी काश आशिल्लीं आमी तोग पडलेलो आसा म्हणून आमकां कळना आयल्या की आमकां देवा लागीं कृष्णा लागीं वचका जाल्यार आमी कशी आमी कल एक डेव्हलप करता आमच्यान तूं एका कृष्णाचेर एक प्रीत येवंका आनी ते एक शुद्ध मनारी आमी सगळं करता ते देवा पूजा सगळा अशी सांगेल असं आमतू आणि आता देवा पूज करणी जाल्यार आणि कसले निमगुणे आमी कसले एक्सपेक्ट करणी देवा लागीं आमी इतले पायन पळोवन एक देवा खुश केल्यार पुरो देव आमकां आमगेल मनांत कल्लो आसा आमी निमगुंका म्हणना कर्म देव प्रत्येक जीवांतू सुपसव जावन आमगेला परमात्मा जावन आमगेला अंत आसती सो आमगेल आत्मा लगीच ती आसती पुरे आमकां कळटा आमगेल मनान कल्लो आसा सगळ्या म्हणून सो देव पळोवन घेता कृष्ण पळोवन घेता आनी आमकां त्या अगोरगोर त्या आश काडयता आनी त्या नाका जालेले पुरे आश काडून आमकां ते मागीर आश वसना पड मागीर आमकां देव आमकां ते दिता जाल्यार आमी ते एक्सपेक्ट करूं नज जाल्यार मागूंचे नज आमी देवा लागीं तोन तसले इतले आमगेले एक प्रीती डेव्हलप केलेले शिवाय हिंगा कसले आमी मागूंचे नज आमी worshipping the deity form of the Lord automatically brings purity and satisfaction to the mind. It is the source of all desirable gains. Even Brahma, Shiva, Narada, Vyasa, सगळं देवानी ब्रह्म समितांतू सांगिल असं ईश्वरानंद परमानंद म्हणून सांगिल असं ब्रह्म समितांतू मागीर नारदाने सांगिल असं व्यासमुनीन सगळं ऋषीन सगळ्यांनी सच्चिदानंद विग्रह म्हणून ब्रह्मसमितांतू तांणी सांगिलां सगळं कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग की ताका तर कृष्णाक एक पायन पडल्यार पुरे आमगेला स्पिरिच्युअल आमगेल कल जावंका तिल्ला त्यान प्रोग्रेस जाता अगोर इवन कोण जाल्यार पायन पडया देवाक इवन विमेन आणि शूद्रासांनी सुद्धा लोअर कास्ट आणि तांणी सुद्धा पायन पडया म्हणून सांगितलं असं आणि कृष्ण अर्च विग्रह अंतू
कसलाक येता आतां कोणकी निमगेल काय शिला प्रभुपादांक तुम्ही म्हणता ती की देव सगळीकडे आस म्हणून तर कलाक देवस्थानांत तूं मूर्ती दवरन देवा मुखार राबून पांय पडचें सगळीकडे आस नवा कसलाक तशी पांय पडचें कृष्ण मुखार राबून कला तशें पांय पडचें म्हणून कोणाक पळाची काय मन बुद्धी आशिल्ल्या बुद्धी कमी आशिल्ली तांकां गोतना कसले खातीर अशी आमी पांय पडटा ती देवस्थानां वता ती आनी म्हणून कला म्हळ्यार तांगेलो तो मस्त सेन्स ग्रॅटिफिकेशनाची सोल शेविंगात कलेन तांकां बरेंपण तांकां दिसना श्रीला प्रभुपादान सांगलें वय कृष्ण सगळीकडे आसा जाल्यार आमकां दिसता वा ना ताकेत्र आमी एक मूर्ती एक इन्स्टॉल करना पडाय घरांत तुज्या देवस्थानांत इन्स्टॉल करना पडा आमी त्या इन्स्टॉलेशन त्या प्रतिष्ठापन करना पडा देव निजावन त्या खंयचेय लाकूड जावो एकय पात्रांत जावो मेटल कसलेय रूप आसो आमी तें दवरतना आमी तें इन्स्टॉलेशन करना पडा देवा दवरना पडा देव राधाराणी आनी कृष्ण निजावन येता ती त्या मुर्तींत आनी त्या मुर्तेक आमी पांय पडतना आमी कृष्णाचेर मोग पडटा की कृष्णा गेल तोंडाचे तांगेल त्या इतलो त्या दिव्य रूप इतलो छंद आसा म्हणून त्या एक आमकां इतलें बरें दिसता आमकां पळोवन एक मन शांत जाता आनी आमी पांय पडतना कृष्ण रेसिप्रोकेट करता काय रेसिप्रोकेशन मेळना आमकां विंगड ताके तरी मुर्तीन तो आमकां मेळची ताके आमी पांय पडका मूर्तीक आरच्या विग्रहाक पांय पडना पडा तावली देव रेसिप्रोकेट करता आनी अगोर अगोर आमगेल रिलेशनशीप राधा कृष्णा वटू आमगे संबंध दवरूक जाता तशी आमगेले भावय अगोर अगोर वाडटा आनी करया म्हण दिसता आनी देवाक इतलो छंद रितीन आमी लायक करून शिंगार करया म्हण दिसता भरपूर आतां आमी खंय आंगडीक वतना आनी सगळ्या आमी आमगेलो सॅटिस्फॅक्शना खातीर आमी करूं नजो आतां आमकां कळना आयला की आमी ह्या संवसारांतून आमी भायर येवंका म्हणून तर कशें भायर येवचें कले छंद कले लायक पळयल्लो दिसला रे राधा कृष्णाक ड्रेस केला कितलो लायक दिसता न्हू कितलो म्हण आमचेर छंद कसलो तें पळय टेम्परेरी तें आमचेर आमगेला हें पळोवनय खुशी पावनय आमी कसलेय लायक आसतना एक कसलेय कलर कॉम्बिनेशन पळयल्यार ह्या कलराचे कपडे राधा राणीक कृष्णाक ड्रेस केला रे ह्या कपडे घेतला रे ह्या सिल्का अंगाल घेतला रे एक ह्या परमली फूल ह्या देवा ऑफर केला रे एक परमलीचे उजबती खंयचे परमल आसा म्हणून तो पळोवन आमी तशें आमी केला रे तो प्रिती आमकां पळोवन आमकां कृष्ण आनी तांलागी लागीं येवच्याक आमकां मार्गदर्शन दिता सो तशी आमी वर्क ऑन करता आमी लायफांत केन्नय कृष्णा खातीर आमी खूश करूंक आमी पळोवता तशी आनी ह्या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजांनी तांणी कितलो वर्स न्हू तितलो प्राय जालो सुद्दें प्रती दिवस तांणी इतलो लायकून प्रती तांकां उठोवच्या कश्ट जाता काम करूं कश्ट जाता जाल्यारय ते आजे खुर्चेर अगोर बैसून तांणी प्रत्येक शिला प्रभुपाद मुर्तींक अभिषेक करून कपडान पुसचें देवाक प्रत्येक गौरनीतायक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवीक प्रत्येक अर्च विग्रहाक इतलो लायक करून अभिषेक करून कपडान पुसून गंध लावनचो मागीर आरती फूल मालचो आनी आरती करचें कितलो तें पळयतना त्या प्रायेर तांणी करतना इतलो आमकां गिल्टी दिसता की आमी इतलो सान प्रायर आमी कसली करना ती म्हणून एस्पेशली हांव कले
कळना म्हणून मग ते तिथलं वाईटच नाही व्हिडिओ पळयतना माय बिलव्ड लॉर्ड म्हणून डिटीज ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी म्हणून एक व्हिडिओ मस्त इन्स्पायरिंग असं तर पळया तिथं पळयला रे इतलं ते आमकां दिसता की आमी तांगेल मंकीची तशी करूक सुरू करता म्हणून आमी दिसता इतलं पेशंटली ती तितलं वेळ मस्त वेळ घेऊन ती पूजा करता ती तशीच म्हागेला व्हिडिओ पळयतना म्हागेला अण्णान उगडास येता की तांणी पुरे आमगे ल्हान मनीस सगळा आसतना इतलं अनवालपण आशिल्ला आतां कोण करता ती तशी अनवालपण तर अनवालपण कल खातीर त्या देवा खातीर कला म्हळ्यार विंगड कसले अशुद्ध आशिल्ला पण ती मग तितलो प्युअर मायंडारी तांणी देवाक पांय पोवचो देवाक पूज करचो तशी त्या व्हिडिओ पळयतना म्हाका म्हगे ल्हानान उगडास आयलो की इतलो वेळ करतालो आमगे ल्हान म्हळ्यार पूज कोन्न एक घंट भर एक 3-4 घंट भर बसून पूज कोन्न मागीरची जेवणा वेळार ब्रेकफास्ट घेवनची आशिल्ला तशी आतां ना कसली ना म्हणून म्हाका दिसता आतां एक राधाना स्वामी महाराजांनी तांणी एक लायक एक భాగవతం అంటూను 11th canto 13th text तांणी लायक एक्सप्लेन केलेलं असं आजोबाला त्या श्लोक रिसाइट करता चल चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासवाणी नष्टां स्थिरयम् उदवाचने आता अंतु कसलं म्हळ्यार या उद्धव गीता म्हणून कृष्ण उद्धवाक सांगता डिटी वर्शिपा बद्दल आनी ते केन्ना सुवेक्यम पळोवया की कल म्हळ्यार अर्जुन हस्तिनापुरांत आसतना कुरुक्षेत्र युद्ध चलता आसतना इतलो बेजार पावता की कशी म्हगेल्या संबंधांक म्हगे फॅमिली मेंबर्स पुरे आसा ती या युद्धांत हांव कशी तांकां मारचें म्हगेलो आजी आसा म्हगेलो गुरू आसा सगळ्या म्हणून तितलो डिस्टर्ब मायंडार आसतना कल केला अर्जुनान कंप्लीटली टर्न टू कृष्णाचे टर्न करून तांणी तुमी जी म्हागेले गुरू तुमी मार्गदर्शन दिया ती म्हाका कशी म्हाका हें करता म्हूण म्हाका युद्ध करता म्हूण म्हाका कळना म्हाका कोणाकय मारूं जायना म्हणून तेन्ना भगवद्गीता एक्सप्लेन करता तशीच त्याची बेजारान हांगा उद्धव गीता म्हळ्यार उद्धव कृष्णा गेला द्वारकांत इतलो तांगेलो इतलो मस्त डियरेस्ट फ्रेंड जावन आशिल्लो उद्धव आनी की उद्धव केन्नाय कृष्णा वटूची जेवण करचें आशिल्लें वटूची वटू पुरी तांणी Master is such a pure, loving devotee of the Lord. He was so dear to Krishna. They used to walk together. Vatu samkatanke, vatu boste shilke, vatu javan korche shilke, and vatu jokes marche shilke, and vatu problems discuss korche shilke, and they used to lay down next to each other and discuss many subjects. They were constant associates. इतलं उद्धव मलारी कृष्णा गेल इतलं प्रीती फ्रेंड मस्त क्लोज फ्रेंड जावन आशिल्ले जाल्यार कृष्णान कळना नायिल्लें की कृष्ण सोन वतस या संसार भौतीक संसारांत तांगेलें काम जालें म्हणून कृष्ण सोन वतस म्हूण कळून येतना उद्धवाक तितलें बेजार जावन निमगेलें कृष्णाक की हांव कसलें कशी करचें हांव कशी आसचें म्हूण म्हाका कळना तुमी जी म्हाका मार्गदर्शन दिया ती म्हणून कृष्ण म्हणटा की कृष्ण उद्धवाक वृंदावनांत पेटयत की गोपी सांगेल आनी गोपा सांगेल प्रीती कितलो शुद्ध आसपला म्हणटा कोलूक वृंदावनांतूय पेटयत आनी कृष्ण वतना सगळं
आयलाल सगळी यदू डायनासिटी इंटू कोण कोण आयलाल की सगळ्यांके आपून वर्तके ज्याला उद्धवाक मात्र आपून वर्नाके उद्धवाक सोन वर्तके कलाक कसला मलारी उद्धवान शिकोंचाक सगळ्यांके सगळं जाणांक सगळ्यांतू हांगा आशिल्ल्यांक शिकोंचाक तशीची सच पर्सनॅलिटीज आसा अर्जुना आनी उद्धवा वॉट एवर दे डू इज समसिदेर हरितोषणम म्हणल्यार देवाक खुशी खातीर तांणी करचेशिल्ली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड इन द सर्वीस ऑफ द लॉर्ड एंड वॉट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल services that we can offer to the Lord in this world. It is showing compassion to others, to help others to understand their own eternal nature as eternal servants of God. म्हणारी आम्ही कोणीही नाही, आम्ही सगळी दास दासी आम्ही एक कृष्णा गेला आम्ही कोणे खंयच्यान ओनरशीप प्रोप्रायटर घेवन आसची न्हय म्हणून ह्या देवा गेलो संबंध बिल्डअप करूक शिकोंचाक उद्धव आशिल्के. So Arjuna is asking questions on our behalf. आमगेल खातीर अर्जुना खातीर मात्र न्ही तांणी प्रश्न निमगिलेला ते युद्धांत आमगेल खातीरय सुद्दां he is in the mood where he is asking because he is fully with his body mind verse and very life is taking shelter of कृष्णाचे complete shelter घेवन कसलो करता म्हाका तुमी जी म्हाका शिकोवन दाखोवन दिया ती म्हणून कृष्णा लागी फुल्ल सरेंडर जावन निमगेलेला आसा तशीची हांगा उद्धव सुद्दां मस्त डेस्परेट जावन आशिल्ले आनी but still they are thinking of us jalari amgel benefit aka uddhav think karta shilke ani amgel benefit aka tira questions nimgilke ki kashi amk real happiness malcha kanchantonu monu tavali krishna ya deity worship badala these teachings that Krishna is giving to Uddhava are so very essential over 5,000 years ago. And in this 27th chapter of the 11th canto, Krishna dedicates the full chapter a Lord Krishna's instructions on the process of deity worship. Mano, full chapter Krishna ne ya kashi puj korka, कशी करका सगळं प्रत्येक खंयची रीती करका म्हणून ते प्रत्येक एक्सप्लेन केलेलं असं सो तो सांगिल्लो असो तशीची आणि त्या सांगताना तावली देवकी माता आमकां सगळ्यांक गोत असो कृष्ण देवकी माता पोटांतून उपजलेलो जाल्यार मथुरांत वच गेलेलो न्हू सो देवकी माता सांगता की you took birth from me in Mathura and then you left the same night. मला वृंदावनांत वच गेलेल मथुरांत उपजून सो तशी आय डीड नॉट मागीर तूं थंय व्रजांत वचना पडा वृंदावन वचना पडा म्हाका कल्लें पळोवनच्या जायनी म्हाका जाल्यार हांव पुरे काणी पुरे आयकल्ल्या तूं सणपणांत पुरे तूं कलकल केल्ल्या तुगेले बाल गोपाल आसतना कलकल केल्ल्या चर्च शिल्ल्या लोणी चर्च शिलके आनी मस्त नोटपण करचे शिलके ते पुरे आयकून हांव खूश पावलेलशे हांव तुका पळयलेलें ना कृष्णा तूं सांज चड हांव त्या उपजेलेले चेडाक पळयले नंतर आतां म्हाका 96 years जारी हांव ह्या एजारी तूं 70 years आसतना आतां पळयता असो म्हाका ते सान बालरुपाचे म्हाका तो वेश म्हाका पळोवंक आशिल्लो म्हणून सांगतना कृष्ण जायद म्हणून बालरूप फ्रॉम घेवन दाखयता देवकी माताक त्या रुक्मिणी देवी पळोवन इतलं प्रीत पडता इतलं चंद असे इतलं क्यूट असे बालगोपाल म्हणून सांगता की कृष्णाक म्हाका तूं म्हागेले बामून वय तुमी म्हागेले बामून वय जाल्यार म्हाका हें बालरूप म्हाका मस्त प्रीत पडटा सो म्हाका एक सान एक बालगोपाल कोण दिन म्हाका म्हणून निमगेत तावली विश्वरूप एकलो कोण दिता मूर्ती कोण दिना पड म्हळ्यार जायद म्हणून एक मूर्ती आसता त्या मूर्ती कसलो म्हळ्यार एक चर्निंग रॉड हातांतू एक हातांतू चर्निंग रॉड आनी एक हातांतू रोप त्यान दोन घेवन आसता तो मूर्ती केलेलो आसता आनी तो मूर्तीक इतलो प्रीत पलके रुक्मिणी देवीक ती केन्नाय तो
बामून आसूनय कृष्ण भगवान भगवंत आसूनय तो मूर्तीक चड तिन्न पूज करचेशिल्के तशी प्रीत पलके मागीर वर्सा वर्सांत 9 वर्स जायना पडा कृष्णन आनी रुक्मिणी देवीन हे भौतीक संसार सोन वसना पडा दा मूर्तीक अर्जुनान त्या मूर्ती जागृतेर एक डब्बांतू एक गोपीचंदना वटू पुरय त्या घालू जागृतेरी दवरलके तर कल जाला त्या रुक्मिणी वनांत म्हणून थंय जागृते दवरलके ज्या किलकी वर्सां नंतर त्या कल जाला तो एक व्हड स्टॉम आनी पुरे येवन पुरे तो बुडलके सगळं देवस्थान आनी त्या डब्बान त्या मूर्ती आशिल्ली पुरे समुद्र मुलाक किलकी भितर तो अंडर वॉटर सांत वस गेलके मागीर कल जाला ह्या मूर्ती 13th सेंच्युरीन एक किलकी वर्सां नंतर एक शिपाक तेडन पुरे शिपाक उदकांत ओशनांत वतना तांक त्या शिप रेक जायनाशी म्हणू बुड्डनाशी म्हणू जडकलीन पुनी शिपांत दवरतात की तशी ह्या जडकल की दीस मारलके ताका आनी त्या शिपांत दवरलके त्या दवरला सुद्दां त्या ओशनांत वता आसतना त्या शिप अशी तशी हालता आशिल्ली जोर गुडगुड येवन अशी तशी हालता आशिल्ली त्या शिप कंप्लीट उदकांत बुडचे आशिल्ले तावले कितलकी दूर शोरांत एक माधवा ऋषी म्हणून एक आशिल्ले तो ऋषी पळयता आशिल्ले कल जातस म्हणून तांगेल कपडा अशी अशी कोण दाखोवन अशी यो ह्या रिती ह्या डायरेक्शनार यो ह्या डायरेक्शनार यो म्हणून अशी आपुणान सेव केलके त्या शिप मागीर ता इतलो खुशी जालके ताकेत्र त्या शिपाचो तो कॅप्टनान कल केलके त्या व्हड मूर्ती म्हळ्यार त्या एक व्हड त्या जडची त्या ह्या आशिल्ल न्हू त्या बॉक्स त्या ब्लॉक अशें आशिल्ले त्या ब्लॉक दिल्ले तुम त्या थँक्स म्हाका हेल्प केलेलाक आमकां ह्यान तुम घ्या एज अ गिफ्ट शे म्हणून त्या मेळटाना त्या गोपीच्या तो माधव मला कोण एक्चुअली तो माधवाचार्याक ताका कळना इल्के की घेतनाची कसली आजकाल की शायनिंग दिसतास आनी तू एक तेज येतास म्हाका म्हणून कहला म्हणून अगर ओपन कोण पळयला री तांतो इतलो आसमूट कृष्णाल मूर्ती आसली तोची मूर्ती त्या रुक्मिणी देवीन पूज केलेले मूर्ती किलकी वर्सां नंतर त्या तोग्ग बुड्डून पडलेलो त्या माधवाचार्याला आतां मेल न्हू इतलो प्रीती पालके आनी इतलो चंदस कृष्ण इतलो लायकस पळोवनच्याक म्हण मोग आयिल्के आनी म्हणी हांव ह्या कृष्णाक हांवें देवस्थान बांदिता म्हणून देवस्थान बांदिला तोचे देवस्थान उडपी कृष्ण ते आतां कितलो पळत उडपी कृष्ण देवस्थान इतलो पॉप्युलर जाला की आतां तो कल नमूनार माधवाचार्य तो पूज करताल की त्याची रितीन आतां बरें इतलो वर्सां नंतर इतलो आतांय सुद्दां तशीची पूज चलतास आतां कितलकी वर्स दोन सगळं ह्या उडपी कृष्णाच्या मठाच्या तांणी टेम्पलाची इन्चार्ज केन्ना मेळटा म्हणून कितलकी स्वामी आनी सगळीं वटूची मठांत सगळीं विंगविंग स्वामी येतात के आनी तांणी केन्ना म्हाका उडपी कृष्णाक म्हाका पूज करूं मेळटा म्हूण राखून आसतात के ती तितलो ते तांकांय पळोवंक पूज करका रुक्मिणी देवी पूज केलेले नवा कृष्णान आसतना नवा म्हणून आमकांय त्या मूर्ती पूज करका म्हणून तांकां आस आसता के तशी
मागीर एकलो कनकादास म्हणू एकलो कोणकी एकलो तो मस्त तोगो जातीचो एकलो मस्त केनकी किलकी दूरतो तान ऐकलल्की या मूर्ती बदलो या रुक्मिणी देवीन पूज केलेला मूर्ती उडपी कृष्ण म्हणू उडपी मठ अंतो असो म्हणू ता म्हाक ताजे दर्शन घेवनच्या वचका म्हाक ता मेलका ता कृष्णाक म्हणू देवस्थान वचूक येवनच्या भायर सरतके कडेर पावना पडा कोणे बितो सोनार की कला मलारी तो ब्राह्मण न्हय एक शुद्ध लोअर कास्ट अंतुला म्हणू ताका बितो सोनाशिल्के तो थंयची भायरची देवस्थाना भायरची म्हापशे दिकाना बैसून केन्नी विग्रह अर्चे विग्रह इन्स्टॉल करतना ईस्ट साइड फेसिंग करता ती या माधवाचार्याने ईस्ट फेसिंगाची दवरलालके जाल्यार तो कनकादासु म्हापशी वेस्ट फेसिंग आंदोनु तो बैसून रर्त शिल्के कृष्णाक पळयशिवाय वापस वसना म्हाका कृष्णाक पळोवंका म्हणून इतलो इतलो ह्यान आशिल्लें स्ट्रॉंग डिझायर आशिल्लें तागेला रडी आनी प्रीती पळोवन कृष्णची तागे स्वभाव तागेले इतलो भाव पळोवन कृष्णान कल केला तांणीची उडपी कृष्ण अशी टर्न जावन वनती बेतून वेस्ट साइड फेस जावन कनकदासाक दर्शन दिल्लें आसा तोची आतां इतलो ते आतां ते आतां ताके कृष्ण थंय मात्र त्या देवस्थानांत मात्र आतां वेस्ट साइड फेसिंग आसके ताके आतां आनी तो वन ती बेतिल्ल्यान तांणी एक 9 होल्स जावन नवग्रह खिडकी म्हणून एक रुपाचे खिडकी केलेलो आसा तांत तोणूची दिसता आमकां लागीं कोणाकय वचूंक जायना तांची इतलो ते सगळ्यांके पळोवंका म्हणून इतलो व्हड लायन आसता तशीची अशी असलो स्वभाव पळोवंका तांगेला फुलेचे तितले वर्सां फुलेचे माधवाचार्यांक गेला आनी ऋषींक गेला आनी हांगेलो स्वभावान तो न्हू आमी शिकता आमी देवा कशी आमी प्रीतीक संबंध दवरच्यो म्हणून दिस इज हाव द ग्रेट Madhvacharya took deity worship seriously and it wasn't just for the neophyte people who just could not see God in their hearts therefore was just worshipping the deities until they make advancement या अशीची एक ॲडव्हान्समेंट जावनच्याक म्हणून आमी हें करूच न्ही म्हळ्यार एक प्रीती डेवलप करता तावली देवची कृष्णची आमकां एडवान्स करयता आमकां आनी भक्ती वाडयता आमगेला तशी आतां श्रीपाद रामानुजाचार्य ती एक महान एक ग्रेट आचार्य जावन आशिल्ली तांगेला श्री संप्रदायाचे तिरुपतीचे श्रीरंगमाचे पुरे तांणी केलेलो आसा आनी इतलो डिवोशनल स्टँडर्ड्स प्रिंसिपल्स आनी रुल्स आनी तांणी केलेलो आसा डिटी वर्शिपांत पुरे टेम्पलांत इतलो तितलो वर्सां मागशी तांणी केलेला आतांय सुद्दां तशीची तांची स्टँडर्डारी तांची प्रिंसिपलारी करतस ती म्हणून सांगिल्लो आसा मागीर शंकराचार्य बद्रिकाश्रमांत बद्रीनाथ देवाक पूज केलेला मागीर चैतन्य महाप्रभू एक दिवस जगन्नाथपुरींत सान actually when Jagannath one day in Jagannathpuri actually when he was a little child his parents had a murti of Lord Vishnu and he was assist his parents in worshipping आता चैतन्य महाप्रभू ओक्षालांतू तांगे लावस बाप सुका विष्णू दान लागी विष्णु मूर्ति आसतना विष्णु मूर्ति पूज करूक सहाय केलेलके मागीर पुरी इंतू जगन्नाथपुरी वसना पड थंय the god of all gods appears in two forms in wood and water. In wood, he appears as Lord Jagannath, and in water, the supreme person appears as Mother Ganga. आता जगन्नाथ पुरींत वतना इतलो व्हड तिरुपती पाशी कितलो म्हाका कितलो व्हड लायन ते कितलो घंटभर राबका आमी दर्शन मेळका जाल्यार तांवे जगन्नाथ वूड फॉर्मांत आयलेला जाल्यार देव आस जगन्नाथ देव आस की तशी न्हय की पात्रांतून लाकडांत आनी देव ना म्हूण न्हय तशी सांगिल्ला एक्सप्लेन केलेलो आसा He would stay here in Puri and worship Daru Brahman, the wooden lord as
ಸರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪುರಿ ಇಂತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಇಂತ ರಾಬೋನು दारू ब्रह्मचन जाऊन जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ देवाक न वर्शिप करतात की न आणि मला रे या कसले मला रे चैतन्य महाप्रभू एक पंत न थंय साऊथ इंडिया टूर आरवतना या सर्वभौम ब्रदर विद्या Vachaspati, you should worship the river Ganges, Madhavendra Puri, Lord Chaitanya's Param Guru, such a learned scholar, such a ecstatic devotee. He was seeing Krishna everywhere. आता no, माधवेंद्र पुरी सुदे कृष्ण चैतन्य महाप्रभू गेला गुरु सुदे ती तांक इतलं काय पळयला कृष्णूची दिसतालके आता एक ब्लू आकाश पळयला रे कृष्णूची दिसतालके तशी सगळीकडे आता एक गाय एक मूव केलेला त्या शब्द ऐकून कृष्णा लुगडास येतालके in this way Madhavendra Puri was seeing Krishna everywhere in everything but still he was expressing his love for Krishna in his service to Gopal. Krishna appeared to Madhavendra Puri when he was doing his parikrama to Govardhan. Just yeah, Madhavendra Puri या गोवर्धनांत परिक्रमा करून एक गोविंद कुंडांत बैसून आशिल्ले थंय एकलं ते जप करता आसतना एकलं सांज चल्ला आयिल्ले ते सांज चल्ला येवन निमगेलके की तू सगळो दिवस जप करतस हांगा भूक जायनी वा तुका म्हणून तू भूक जावनास का म्हणून एक मडकेन तू एक दूध दिलके आणि तू पी हांव थोड्या वेळान येता म्हणून म्हणले तू कोण सांगला न भूक जाल्ला म्हणून म्हाका म्हणून निमगेतके माधवेंद्र पुरी चल्लाक निमगेतके तावली हंगा हळी अंतू चलियनी तांणी म्हाका सांगला तू सकाळ दोन मला किती वस्तून केलें घेतील ना म्हणून ताका तरी दूध पी म्हणून दिवन त्या दिवन वतके मागीर ते दूध पिवन त्या मडके वॉश करून दवरतके जप करता आसतके जप करता आसतके जाल्यार या तांकां इब्रोड चल परत येयनी के मागीर त्या दिवसा राती स्वप्नांत सांगता की म्हाका भूक जातस म्हाका टर्स्टीत म्हाका हांव खंय की बुशुसा मध्येंत आसाव म्हाका काडी म्हणून सांगता तावली खंय म्हणून खंयच्या जागेर ते म्हण तांची जागेर वचून पळोवन थंय एक गोपाल मेळटा तोची गोपाल श्रीनाथजी नाथद्वारांत देवस्थानांत आसा ते पुरी हांकां सगळं कशी कृष्णाला इतलो दिसता हे मुर्ती येवनचे कशी तांगेले इतलो तो स्वभाव आशिल्लो न्ही ती तांगेले भाव इतलो ते आसा की आमकां अशीची कृष्णा पळोवंक म्हण दिसली की आमी टाइम पडल्यार येतवा ना तांगेल इतलो व्हड तांगेले महान भक्त ती तांडला तो न्हू आमी पुरे तांगेल लायफ शिकता आमी की कशी आमी हें करचें म्हणून आणि आय एम स्टील we know the story of Gopal. I'm still hot by Makeri Jagannath Puri into Malayan hills on tono Madhavendra Puri Chandan given it kitaki durtono tangal life risk kono na आपण घेवन येतके ते इतलं ते शेक आशिल्ले दोग म्हणून चंदनारी हें करका म्हणून समकून वचून घेवन वताल की तशी चंदनारी लावंका अशी सगळं म्हणून सो इट वॉज ऑन द मोस्ट ॲडव्हान्स प्लॅटफॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड Lord Chaitanya Mahaprabhu, every day he would go for the morning Aarti of Lord Jagannath with all of his devotees. They would chant, they would dance, and these 6 Goswamis were deities that were established with Goswamis ani pure deities ya kaun ya kel Rajana Bhara, great son of Krishna, tan kellal ke. Sri Rupa Goswami was so eager to find Govinda Dev. तशीच जयपुरांत गोविंदा देवा गेले काणी असं मदन मोहना गेला मस्त सगळं अशी काणी सांगेल असं की या पुढे काणी सनातन Goswami is describing in great
in great details, in technical details. He wrote this book with Gopal Sanatan Goswami, Gopal Bhatt Goswami वटूची त्यांनी हरिभक्त विलास बुक बरयलेलं असं काही तांतू पुरे डीटी वर्शिपाचे कशी करका म्हणून सगळं दिलेलं असं. No, yeah, our Srila Prabhupada told us we could learn so much about deity worship from the Radharaman temple. त्या गोपाल भट गोस्वामी न आम्ही ऐकल्या की नेपाळ आणतो आणि वतना गंदकी रिवर आणतो बाहेर शालिग्राम मेळलेला असके सಣ್ಣ सಣ್ಣ शालिग्राम ಅಂತ ಕಲ್ ಕೊರ್ಚು ಕಶಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಚು अर्चन करचे म्हाका श्रृंगार करचे म्हणून कळनाशिल्ली मागीर चैतन्य महाप्रभून सोन वचना पड एक थोडे दिवसानंतर एक रायान येऊन लायक सिल्का कपड आणि पुरे दिल के आणि सांगलं के गोपाल भट गोस्वामीक तुगेल कृष्णाक तू श्रृंगार कोरयद म्हणून तो बेजार पावत के म्हाका श्रृंगार करचे प्रीत आसा म्हाका मस्त मानंत आसा जाल्यार पुरे शालिग्राम म्हाका कशी हांवें श्रृंगार करचो म्हणून राती अशी मनान तो आशा आशिल्ली आनी न्हिदल के नेक्स्ट डे उठोन पळोवन शालिग्रामाचे ते पुरे ओपन कोन्न पळयल्यार एक शालिग्राम लायक एक मूर्ती जावन तो राधा रमन टेंपल बिल्ड केलें मागीर गोपाल भटान की कशी पळ मागीर लायक कोण श्रृंगार कोण तर कशी पूजा करतात की त्याची रीती रातय करता सती वृंदावनांत तसले पुरे आम्ही ऐकूंक शिक्का आम्ही म्हणून दिलेलं असं आणि Vedanta teaches that the Lord has multifarious energies. The Upanishad describes these energies. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. अंतु ईशोपनिषद अंतु ही सगळ्यांतू दिलेलं असं the absolute truth is perfect and complete and everything that's emanating from the absolute truth is perfect and complete म्हणून तशीची अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते भगवद्गीता 10.8 अंतु कृष्ण सांगतात की I am the source of all spiritual and all material worlds म्हणून या भौतिक संसारांतू प्रत्येक सगळं एक पुरे कृष्णा गेल एनर्जीची कृष्णा is his energy and is never separated from anything at any time. The only separation there can be between us and God is our awareness. आमगेल awareness कशी असता कॉन्शियसनेस कशी असता ताजे आमगेल कॉन्शियसनेस बरें आसवा तावलीचे आमकां कृष्ण सगळे कडेन आसो आमच्यांतूय आसो हांगाय आसो थंय आसो म्हूण सगळे कडेन ताणें दिसता कृष्णा टेल्स फॉर वन हू सीज मी एवरीवेअर एंड एवरीथिंग इन मी फॉर दॅट पर्सन आय एम नेवर लॉस्ट नॉर आर दे एवर लॉस्ट टू मी म्हणून सांगितलं असं कृष्णाने आणि भगवद्गीता अंतू 7.14 अंतू दैवेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति ते म्हणून this divine energy of mind consisting of three modes of material nature is difficult to overcome. ज्याला कोण माजरी but those who have completely surrendered unto me can easily cross it. माजरी full depend जावन आसा ती आम तुमकां सगळे त्या मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर अंतोनू आम तुमकां वैरी तुमकां त्या प्लॅटफॉर्मार हांव आपूण हाडटा म्हणून कृष्ण सांगिल्लो आसा ती if यथा यथा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहं Bhagavad Gita 4.11 and to the degree we actually surrender to serving them as the servant of the servant in pleasing them to that extent we actually have a direct experience of the supreme presence. तावलीचे आमकां खंयच्या लेवलार आमी सरेंडर करता की तितलो आमकां तितलं आमकां त्या नॉलेज मेळटा इंटेलिजन्स मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा
आणि साक्षी गोपाल स्टोरी सुद्धा आम्ही ऐकलेलं असं कृष्ण कशी त्या ब्राह्मणावटो समकून वता न तशी म्हणून तशीच ही कृष्ण आमच्यातू येतच आम्ही खंय वचकेल्यार आमच्या हृदयांतू आसता आमगेल्यांतूची आस परमात्मा जावन सो आम्ही त्या सगळं कल पळयला रे आतां आमी कृष्णान उगडास करता ताका हांव सुद्दां कसलेय एक चेडा गेले एक सान वस्त पळयल्यार हांगा ते देंवलतावली वय म्हागे चेडान सान आसतना यूज करताले म्हणून तशें उगडास येता म्हागे चेडा गेल्या म्हणून अशी उगडास येता तशीच ही कुंती देवीने सांगिल्लो आसा पयरी चेडवांनी हे श्लोक म्हणलेला लायक कोन नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये my respectful obeisances are unto you, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower. Who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. म्हणून तशी तिला प्रभुपादानं या वर्सांत लायकोन एक्सप्लेन केलेलं असं की कृष्णा गेल प्रत्येक तांगेला दिव्य धोलो एक प्रत्येक तांगेला कमला फुलांतू एक रिझेंबल केलेलं बंके तशी हे प्रेय सांगिल्लं असं तो कृष्णाक हांव नमस्कार करता म्हणून हे सांगिल्लं असं तशी आम्ही कल पळयला रे आता उद्दा पित्तना ता उद्दा काही कृष्णाने जी सगळ्यांतू टेस्ट आणतो एक कंचन एक यज्ञ करतना उज्जा आणतो प्रत्येकांतू कृष्ण असं तशी आम्ही उगडास करून घेवंक आमी तावली आमकां अगोर अगोर आमकां तें आमी येवच्या जाता तें एक त्या प्लॅटफॉर्मार म्हण आणि पूल करताने what I remember at the time of greeting the deities, people from the whole community by Radhana Swami Maharajani सांगितलं असं की हांगा US अंतू वृंदावन नॉर्थ वेस्ट वर्जिनिया म्हणून एक देवस्थान असं त्यांची के रुरल कम्युनिटी आशिल कड असं थंय एक देवस्थान बांदून तांलागे तितले पयशे नाशिल के बघतांक तितले जावानय नाशिल के जाल्यार आयलां देवस्थानांत कोणेय पयशे दिला रे कृष्णाकाची कोण दिवंका लायक रांदप कोण वाडका लायक कपडे घालका म्हणून तांची मन आशिल्ले तांणी पुरे पिंदिल्ला म्हळ्यार तशें रॅगडी क्लोथ्सार आसताले के तांकांची तांलागी मस्त सामान ना आशिल के तशी शीला प्रभुपादांनी एक पण आयिल्लो तावली तांकां भक्तांक पळोवन देवाक पळोवन इतलो ते खूश पावले की आजी राधाकृष्ण कसलं गाण घेता सती आणि कळना म्हणा लायक कोण मान घेता सती गाण घेवन सती तां तुम्ही केलेलं त्या इट इज अ टोटल मेडिटेशन या म्हणून सांगितलंस की इतलं भांगार घालणं कृष्णाक and Krishna decorated with jewelry and wonderful clothes. Everyone was happy, dancing, singing. तशी तशी त्या शिला प्रभुपादा कितलं खुश जाल्ला म्हणून सांगिल्लं असं तशी हॉलिवूडान तूं बॉलिवूडान पुरे सगळे वेल्थी आशिल्ले जाण पुरे इतले लायक कपडे आनी घालून आसता ती तांगेल पुरे कळला तांकां गोतना तांकां हे पुरे टेम्पररी म्हणून आतां इवन कृष्ण सांगता इवन एक दुर्बल असला सुद्धा एक तुळशी एक उदक दिला सुद्धा त्या प्रितीन दिला तितले पूर म्हाका कसले वस्तू म्हाका इतले प्रीत जावंका म्हणून तशी सांगिल्लं असं कृष्ण की आमकां तशी आमी आमगेले कृष्ण आमगेला प्रीती पळयलशे विंगत कसले कृष्णाक नाका तशी सांगिल्लं असं आणि ह्या लास्ट श्लोका भगवद्गीता 10.10 ना अंतू
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. हांव तसले नमुना हांव तांकां दाखोवन दिता कशी मला घेवनच्या जाता म्हणून सांगिल्लो आसा तशी तांची आनी चॅप्टर हातूं 27th चॅप्टर हातूं वाचल्यार भरपूर दिलेलो आसा की आमी एक सकाळीं उठेल the मन डेव्हलप करूयात आणि शुद्ध रितीन आमी बरें मायंड हातूं प्युरिटी मेंटेन करून कशी आमी देवा पूज करयात म्हणून लायक कोन एक्सप्लेन करून दिलेलो आसा तातूंत आमी शिकयात की आमकां ह्या कलियुग हातूं आमी देवा पूज करूंक भाव येवंका जाल्यार आमी जप करूनच आमी मागून घेवचो आनी जप करून मागून घेना पडा तावली कृष्ण आमकां आगुरा आमकां तो भाव दिता आनी आमी आमगे रुची वाडटा देवा पुजानी करतना. सो ह्या जेन्ना हांव हांगा एंड करता आनी हांव हांगा आशिल्लो सगळ्यां खातीर हांव सगळ्यांकय तुमकां कृष्णालो अनुभव मेळ्ळो एक कृष्णाचेर प्रीती येवो म्हणून हांव मागून घेता. तशी हांव तुमगेल सगळ्यां चरणाचेर हांव मागून घेता की म्हाकाय आनी म्हगेल्या कुटुंबाक सगळ्यांकय तशें प्रीत येवो रुची येवो आनी कृष्ण प्रेम मेळ्ळो म्हणून हांव मागून घेता. कसले चुकी जाल्यार म्हाका क्षम करात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी, भारी चंद करून एक्सप्लेन केला तुम्ही आजी. भावपूर्वक तुम्ही भयंकर भावपूर्वक जाऊन एक्सप्लेन केला.